चांदेल असापूर पुलाचे काम निमाणे पावण्यार पावलां तरी तांत्रिक कारणाक लागून हो पूल येरादारी खातीर अजून उक्तो जावना। हाका लागून नागरिकांक पर्यायी आणि धोक्याचे अंतर्गत रस्ते वापरचे पडटात आणि तांकां व्हड असुविधा सोंसचे पडिल्ल्यान सरकारान कितें तरी उपाय काडची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात आता हे घातलो पळय हाका कॉन्क्रीट घातले कितले दीस जाले? एक 12 दीस झाले। 12 दीस जाले। ह्या संदर्भात तुम्ही आमदाराकडे उलोवून आसलो, काल येऊन गेलो मरे तो की पूल ओपन पण त्याचे आम्ही म्हणजे किती कसे दवरले, हेवी व्हेकल जो आहा न्हू ते बंद दवर 2 व्हीलर 4 व्हीलर आम्ही सोडू। ते आता समज हाचेर 2 व्हीलर 4 व्हीलर सोडले जाल्यार काय प्रॉब्लेम जावचो ना? तशें काय ना प्रॉब्लेम। तुम्ही गॅरंटी दितात? हय, आमचे तशें गॅरंटी म्हणजे कितें ऑलमोस्ट आमचे तितको हे आसा, ब्रिजाची कॅपॅसिटी आसा। चांदेल असापूर जो नवो ब्रिज बांदता त्या ब्रिजाचेर आसा आणि हांगा जर पळयत जाल्यार काम हे खूब स्लो आसा आणि हे काम म्हाका दिसना की ह्या म्हयन्यांत किंवा फुडल्या म्हयन्यांत कंप्लीट जातलें अशें। खरीच लोकांची हांगा खूब गैरसोय जातली अशें म्हाका दिसता। तरी पूण हांव एक रिक्वेस्ट करता की PWD खातें आसा तेंच्यांनी हांगा येवन सायड इन्स्पेक्शन करपाचें आणि लोकांची जी गैरसोय आहा ती दूर करपाची। एक जो इश्यू आसलो की हो पूल जो बांदपाक घेतलो तो लेट स्टार्ट जालो आणि आता तर पयलीं ते अर्धे काम जालेलें आसा। रोड सुद्दां सारको घातला, ते सायडीची जी वॉल आसा ती काम जावंक शकता, पण सकयलो जो रोड आहा तो म्हाका दिसता पावस जाय पर्यंत कामा पर्यंत शक्यताच ना जावपाची। तशेंच तुमकां जेन्ना हो रोड कंप्लीट जाल्या नंतर ताका रोडाची टेस्ट करची पडटा, जशें ते सांगता पयलें काम हे पावस सोंपल्या नंतर काम स्टार्ट जातलें अशें दिसता म्हाका। तुम्ही सध्या आसात असापूर चांदेल जो मुखेल पूल आसा त्या पुलाच्या वाठारात आसात आणि कालच आमचे हांगाचे थळावे आमदार आशिल्ले प्रवीण आर्लेकर आणि लोकांची जी काही गैरसोय जाता, म्हणजे अर्थात जो रस्तो आसा अंतर्गत रस्तो केला तो रस्तोय काही उदकान व्हांवून वयतात आणि त्या खातीर हलक्या वाहनांक हांगासर सोय करतलो अशें तांणी जाहीर केल्ले। पूण अजून मेरेन पूल तसो पुराय जालो ना आणि पूल पुराय जायनासतना जर हाच्यातल्यान जी वाहनां गेली जाल्यार ताका पुलाक धोको निर्माण जावं शकता आणि कंत्राटदाराचेर मोठो गुन्यांवूय घडोवंक शकता। त्या खातीर आयज हांगासर वाहनां तशी हलकी सुरवात केली ना। जो रस्तो आशिल्लो सकयल रस्तो केला त्या रस्त्याचे जे दशा पळयल्यार डेंजर आसा। पयलोच पावस थोड्या प्रमाणात लागिल्लो आणि जे पायपां घातलेली ती पायपां व्हांवून गेल्ली। एके राती लोकांक वाहनां व्हरपाक हाडपाक व्हडा प्रमाणात त्रास जाल्ले आसा आणि आता जर व्हडा प्रमाणात पावस लागलो जाल्यार परत त्रास जावं येता आणि ह्या पुला संदर्भात जी कितें अर्दवट कामां आसात ती कामां पुराय करची। सरकारानय हाचेर लक्ष दिवन हो पूल बेगोबेग जो कार्यपद्दत करपाक जाय, जे कितें प्रॉब्लमां आसा ती प्रॉब्लमां सॉल्व करूंक जाय, जे कितें तांत्रीक अडचणी आहा ते अडचणी दूर करून हो पूल बेगोबेग सुरू करून नागरिकांकय दिलासो दिवचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।